हॅलो गुड मॉर्निंग. आयज न्ही व्हिडिओ हांवें सकाळी सकाळी स्टार्ट केला. सकाळची न्ही हांगासर ऑलमोस्ट 7:30 पावणे 8 सुमार जाल्ली. तर हांव हांगासर हो ब्रेकफास्ट जो आसा पळय न्हू तो रेडी करतलें. आयज ब्रेकफास्टाक न्ही आमगेर वेजिटेबल रवा भाकरी म्हटल्यार अशें करून कांदो सय ग्रीन चिली कॅरट अशें करून घालून न्ही हांव काकडी बी घालून रव्याची भाकरी करता जशें आमी थालीपीठ करता पळय न्हू त्या टायप. बट थालीपीठ अशें न्ही, हांव ताका रव्याची भाकरीच म्हणटा. सो हे सगळें म्हळ्यार जे कितें वेजिटेबल्स आसता पळय थोडेशे घालून थालीपीठ टायप हांव भाकरी करतालें आयज ब्रेकफास्टाक. ही भाकरी आमगेर हेका न्ही खूब आवडटा ही. आनी आयज सकाळच्यान न्ही खूब असो वारो सुटलेलो सकाळ फुडेंच आनी खुबूच थंडी खाताली सामकी. म्हटल्यार अशें करून अशें दिसतालें जॅकेट स्वेटर बी जे आसा पळय ते घालूं काय म्हण सकाळ फुडें. ताका लागून म्हटलें आयज एका गरमागरम असली ही भाकरी जी आसा पळय न्हू ती करून दिवया म्हणून. आनी अशी जर ही भाकरी बी कितें केली न्हू जाल्यार ताका मागीर तेज्या वांगडा अशें कितें जायत तशें म्हणून ना डीप करून खावपाक. तो ब्लॅक टी आनी ही अशी भाकरी जर गरम गरम मातशी क्रंची अशी करून दिली न्ही तो बरे भशेन खाता. आनी आमचें एक की म्हाका अशें कितें करता पळय न्ही पोळे जावं अशी भाकरी कितें तेन्ना न्ही म्हाका तें अशें करून क्रंची आवडना, मातशें सॉफ्ट अशें जाता पळय न्हू बऱ्यो फुलोन बी येता पळय तश्यो आवडटा. हेका तश्यो आवडना, मातश्यो अश्यो क्रंची टायप आवडटा. अशें म्हणटा तो करता ना करकरीत कर गो अशें म्हणून. सो आमची दोगांयची चॉयस जी आसा पळय न्हू खाणा जेवणाच्या बाबतींत टोटल ऑपोजीट सारकी. सो आयज आमगे ब्रेकफास्टाक रव्याची भाकरी सगळे वेजिटेबल्स घालून आनी ब्लॅक टी. तर आयज थंडी बिशी पडलेली न्ही अशें म्हणून आलें आनी गंजण घालून न्ही ब्लॅक टी केलें. आयज सकाळ फुडें किचनान न्ही म्हाजी खूब धांवपळ आशिल्ली. म्हटल्यारच आयज म्हाका हें जें काम आसा पळय तें सगळें काम आटोपून घेवन मातशें सकाळ फुडेंच भायर सरपाचें आशिल्लें. ताका लागून सकाळीं मातशें बेगीन उठलें, सगळीं घरांतलीं कामां जीं आसा पळय ती केलीं. आनी अशें करून सकाळ फुडें बेगीन उठलें आनी जर थंडी पडटा न्ही म्हाका तर उदकान हात घालपाचें मन कशेंच करना. मनच येना उदकान अशें करून हात घालपाचें. स्टील आयज म्हाका गडबड आशिल्ली ताका लागून सगळें बेगीन करून घेतालें. हेका ब्रेकफास्ट घरांतलीं कामां जीं आसा पळय न्हू ती न्हांवप धुवप देवाची पुजा हें सगळें आशिल्लें. आनी तुमकां तर खबरच आसा कितलेंय बारीक काम आसूं किंवा कितलेंय मोटें काम आसूं आमकां न्हांवन देवाची पुजा केल्या बगर घरांतल्यान भायर सरपाक कळच ना. आमची कॉमन हॅबीट म्हटल्यार हीच एक आसा. हो बीन पयलीं सावन आसस आनी हांव बीन अशें ना की म्हाका पळोवन हो आतां शिकला किंवा ताका पळोवन हांव शिकलां अशें ना. आमकां दोगांयकी पयलीं सावन संवय आसा. जेन्ना आमी दोगांय एकामेकाक वळखनाशिल्लीं पळय न्हू तेन्नाच्यान ही संवय की सकाळ फुडें उठून घरांतलीं कामां करून न्हावन धुवन देवाची पुजा करूनच खंयच्याय कामाक भायर सरप. कितलीय थंडी आसूं कितलीय गरमी आसूं कितलेय बेगीन वचपाचें आसूं. हॅलो गुड मॉर्निंग. थँक्यू सो मच. हांवें अजून व्हिडिओ स्टार्ट करून घेतला. जस्ट एक मॉर्निंग हें दाखयल्लो कितें म्हणटा तें क्लिप. हयणी आसा मातशें हयणी आहा आनी गोड सारकें. ओके डन. हाय हॅलो गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुमी सगळीं? आय होप तुमी सगळीं बरी आसतली एकदम मस्त मजेत अशी. आनी आमी बी बरी आसा. तर आयज आसा आयज वार वेनसडे. तर आयज वेनसडे आनी कालच्या दिसाक न्ही हांवें कांय व्हिडियोज आसा पळय तो शूटूय बी केले ना आनी अपलोड बी केले ना. सदां बेजार येता न्ही म्हणून म्हटलें आयचे एक दिसा सुटी घेवया आनीक म्हळ्यार कालच्या एक दिसा सुटी घेवया रेस्ट घेवया अशें म्हणून. सो काल हॉलिडे घेतली. आयज फ्रेशली व्हिडियोज आसा पळय तो परत स्टार्ट करता. तर तुमी म्हणटले आतां हांव खंय वता काय म्हणून. तर आयज सकाळ फुडें आमी भायर सरल्या 2 जाणां. हांव एकलें ना आमी 2 जाणां वता कार सर्विसिंगाक दिवपाक. कार सर्विसिंगाक दिवपाक 2 जाण लागता अशें तुमी चिंतनाका. तेजेच पयलीं हांव सांगता की कार न्ही सर्विसिंगाक दिवपाक जाय. बट हो आतां कार सर्विसिंगाक दिवन थंय रावचें ना. कार जी आसा पळय ती सर्विसिंगाक दितली आनी आमी रिटर्न येतली. हो कार घेवन वता हांव बायक घेवन येता. मागीर न्ही आमी 2 जाण बायक घेवन येतली. येतासर नुस्तें बी हाडपाक जाय आनी मागीर हो वयतलो. सांजचे मागीर कार सांजची मेळटा न्ही हेका वचपाक जाय काणकोण. सो ताका लागून आतां सकाळ फुडें बेगीनच भायर सरल्या. 9 जालीं. 9वाक सारको शोरूम ओपन जाता न्ही. सो त्याच टायमार म्हटल्यार भायर सरया अशें म्हणून हो गेलो कार घेवन. गडबड हेकाच लागून की आमी अपॉयंटमेंट घेवना. काल हो अपॉयंटमेंट घेवपाचो खूब ट्राय करतालो बट ऑनलायन जालेंच ना पॉसिबल. तर हो म्हणपाक लागलो आयज व्हरून दिता आपूण कार आनी मागीर बेगीन व्हरून दिलें जाल्यार तें घेता. लेट बी व्हरून दिली मागीर तें घेयना अशें म्हणून.
सो ताका लागून भायर सरल्या हो वचपा लागलो तर म्हाका लेट जातलो मागीर बोवाळ मारतलो ताका लागून हांव बी वता दाराक बिराक लॉक करता आनी नुस्त्या मार्केटाक बी वचपाचें मागीर शोरुमा कडेन पावलें की मेळटा तुमकां कार बी काडली भायर बोवाळ मारतलो येता गाडी न्ही आमी घेवन आयला ही बायक लायना ते खाची ही प्रेसा गिंचा सो सांजची मेळटली थंय आनी आमी सर्विसींग जें आसा पळय न्हू तें हांगा सदाशीव गॅलरीज करता आतां आमकां नुस्त्या मार्केटान नुस्तें घेवन घरा वचूं जाय मागीर हो म्हाका ड्रॉप करून रेडी जावन वतलो काणकोण आनी असलो वारो सुटला आयज सामको भरपूर वारो सुटला तुमकां बी वाऱ्याचो आवाज येतात आसतलो बॅकग्रावंडाक आयज आमी नुस्तें वेगळे कडेन पळोवपाक म्हणून येयल्ली बट हांगा जर एक बी नुस्तेंकानच ना चल घुंवडाय आनी माजाळी बालदी आसतली बालदी घेवन कितें करतली अजून येवना आसतलें नुस्तें थंय आतां आमकां बरें मेळटलें ते हेजे राशीचे सो आमी न्ही हांगासर नुस्तें पळोवपाक गेल्ली हो सदाशीव गडार या म्हणून हांगा घेवन येयलो म्हाका आतां वता माजाळी आमगेर आसा कितली किती आसगे हा ना मोरसा मोरसा इसवणा भशेन दिसता म्हाका टेस्टिंग खाल्या तोच मादापूर काका दुर्ग बरे छंदा नुस्ती किती घे तुम्ही किती मुसले बाबाची गाडी वाडीला पळय किती म्हणटा तुका ते सांग ना तेका किती म्हणटा पळय पळय जरा दित म्हणून खाले 100 रुपये कट करपाक 100 रुपये राख म्हणून मामाकडे विचारा ते करते मी हाव यू पहिलं सकाळी ओके म्हणटालो आयज न्ही भायर पळय एक असो वारो सुटला सकाळच्यान न्ही असोच वारो मारता बरो वारो सुटला सामको आनी आमी उदक गेल्ली न्ही मार्केटांक वत बी अशें तितलें कांय लागना वाऱ्याक लागून वत भायर एक्चुली न्ही आसा कडक कशें वत आसा बट वाऱ्याक लागून न्ही वत तितलें लागना सो आमी उदक मार्केटां बी वचून आयली नुस्तें बी घेवन आयली उदक तुमकां मार्केटान गेले तेन्ना दाखयल्लें नुस्तें मार्केटान न्ही लेपो आनी बांगडे भरपूर म्हणजे भरपूर आसात खूब आयले लेपो आनी बांगडे आनी तेच खावन न्ही बेजार येयलो आमकां आतां बांगडे आनी 100 रुपयांक 15 बी दिता म्हळ्यार मिडियम सायजाचे सामके मोठे अशे न्ही मिडियम सायजाचे बांगडे ते 15 मेळटा इतले बांगडे आसा लेपो आसा बट म्हारग सवाय ना 100 रुपयांक इतलेशे घालतात आमी लेपो हाडल्यो तुमकां दाखोवनाशिल्लें थंय कितें घेतलां तें लेपो घेवन येयली बांगडे म्हाजे कडेन ऑलरेडी आसा फ्रिजान सो ताका लागून बांगडे आनी हाडूना तर हांव म्हणपाक लागलो लेपोच व्हरया हुमण करया बांगडे आसा ते भाजया आनी पयलीं फ्रीज खाली करया म्हळ्यार जे कितें नुस्त्याचो स्टॉक आसा पळय तो खाली करया आशिल्लो मागीर ते खूब दीस दवरून बरें लागना ताजे हाडून खायत रावप मागीर अर्दे फ्रिजान दवरप ते मागीर परत खूब दीस थंय बरें लागना अशें जाता न्ही सो हांव म्हणपाक लागलो ते 2 बांगडे आसा ते भाजया
आणि लेपू जे आसा पळय तेजी हुमण करया. लेपू थोडी हुमणां घातल्या 4 का 5 कितले दवरले हांवें. बांगडे बसतले न्ही तेज्या वांगडा लेपूय बी बसतले. आनी भायर इतलो क्लायमेट थंड आसा स्टील म्हाका मातशें स्वेटींग जाता. सो गॅसा फुडें आशिल्लें न्ही म्हणून. आनी आमी उदोळ आयलीं मार्केटांतलें नुस्तें घेवन. आतां न्ही टायम 11:15 सुमार जावपाक येयली. आमी सकाळीं गाडी दिली, नुस्तें घेतलें, थंय मातशें कोण मेळ तेजे कडेन उलयली आनी येयली आमी घरा कडेन. येवन हांवें पयलीं मिक्सर लायलो. म्हाका न्ही वयता तेन्ना यादूच नाशिल्लें की आयज बुधवार म्हणून. आनी तुमकां न्ही खबरूच आसा बुधवारा आमचो करंट काडटा. घरान भितर सरलें तेन्ना लायट आशिल्ली. जस्ट अशें रुमान वता म्हणल्यार लायट गेली. सो म्हाका दूख पडलें, अरे आतां मिरसांग कशी वांटपाचें काय म्हणून. नुस्तें तर हाडलां, मिरसांग वांटूं जाय न्ही. सकाळीं म्हाका याद ना, नाजाल्यार हांव मातसो मिक्सर बी लावन नाजाल्यार सोय तरी कांतून दवरून वता आशिल्लें. बेगीन येवन सोय कातली म्हणल्यार लायट येयली. आनीक लायट वचूना अजून. अशेंच जाता जेन्ना पळय मिक्सर लायता पळय आमी मिरसांग वांट्टा तेन्ना लायट वचना. ज्या दिसा पळय याद आसना लायट वचपाचें म्हणून सोय लायना पळय मिक्सराक तेन्ना लायट शिवल्ली वता. सो हुमण करपाक दवरला. आतां आदन दवरिता. वारो मारता न्ही रोखडेंच न्हिवतलें जेवण म्हणून आदन दवरुना. नुस्त्याक मसालो लावन मॅरिनेट करपाक दवरला. आनी मागीर रांदून जेवपाचें. भायर बरो वारो सुटला म्हणून हांव भायरूच बसलेलें उदोच्यान येवन मातशें मिक्सर बी लायलो आनी मिक्सर जातकीर येवन भायरूच बसलें. बरो वारो मारता न्ही अशें म्हणून. सो चलात तर वता भितर जें कितें रांदपाचें आसा तें रांदून घेता. लेपो दवरल्याच म्हणल्यार हुमण जें आसा पळय न्हू तें दवरलां गॅसार. लेपो घातले हांवें. दाखयता तुमकां लेपाचें हुमण. हें हांगासर लेपाचें हुमण लेपो जालें शिजलें मातशें आनी मातसो बॉयल येवनी मागीर बंद करता. हांगा दवरलां. शिताक आदन अजून दवरुना. आतां दवरिता शिताचें आदन. हें हांगासर नुस्तें मॅरिनेट करून दवरलां मसालो लावन सगळो फ्राय करपा खातीर. बांगडे न्ही फ्रिजान आशिल्ले मातशे घट आसा म्हणून उदकान दवरले आनी मातशें लावन तांकांय मीठ मसालो लावन घेता. टायम आसा न्ही अजून, जस्ट थोडो एक्स्ट्रा टायम मॅरिनेट जातले अशें म्हणून दवरल्या ह्यो. तर हुमण मातशें टेस्ट करता, मीठ बी पळयता आनी मागीर बंद करून घेता आनी मागीर सोमतें जेवपाचें. सो तोंडाक बी बांदून हांव परत भायर सरलां. हांव एकलेंच न्ही, हो आनी हांव दोगांय भायर सरल्या. गाडी जी सर्विसिंगाक दिल्ली पळय ती हाडपाक वयता आतां. सो सर्विसिंगाक दिल्ली न्ही थंयच्यान उदो फोन आयिल्लो की गाडी रेडी आसा व्हरपाक यो म्हणून. सो म्हटलें घेवन येवया अशें म्हणून. हांव म्हणपा लागलें घेवन येवया, आपणाक बी मागीर वचूं जाय अशें म्हणून. सो आतां वतात. आनीक हांव मागीर येता आसतना बायक घेवन येतलें, तो कार घेवन येतलो. मागीर कार घरा कडेन दवरितलो आनी बायक घेवन तो वयतलो काणकोण. सो तोंडाक बी बांदलां. वत पळयात भायर कशें आसा तें. ताका लागून तुमी म्हणटले आतां हो जागो खंयचो, तर हांगा आंगडी म्हणटात. सो हें शिवनाथाचें देवूळ आमचें थंय आसा तें एक शिवनाथाचें देवूळ आनी हें हांगासर जें दिसता पळय तें बी एक शिवनाथाचें देवूळ. तेय जात्रेचें थंय बीन न्ही आतां जात्रा आसा. ह्या 1-2-3 दिसान जात्रा आसता. सो क्लिनींग बी चालू आसा. हो हॉल हांगासर सार्वजनीक गणपती बी पुजयतात. सो इफ पॉसिबल जाल्यार हांगासर जात्रे येवपाक जाय. तुमकां दाखयता शूट करून. पेटे पळयात कितले ते. हांगासर रावला, वेट करता. हो उलयता कोणा कडेन म्हणून. सो म्हटल्यार अपडेट दिवया घरा कडल्यान. भायर सरता आसतना खूब गडबड जाली. हो बेगीन करपाक लागलो म्हाका आपल्या वचपाक जाय म्हणून. ताका लागून व्हिडियो आनी घरा कडेन शूट करूं नाशिल्लो. सो चलात शोरूमा कडेन पावले की मागीर पळयता कितले शूट करपाक मेळटा कितें तें. चलो. गाडी सर्विसिंगाक दिल्ली व्हरपा आयल्या आनी हो पळया थंय त्या एंड पॉयंटार गाडी पळोवपाक गेल्या धुयता ती. सो वचून गाडी पळयता. इतले पयस वॉक करून गेला आनी हांव हांगासर बील आनी गेट पास घेवन. तर जाली आमची गाडी रेडी. खंय क्लिनींग काय ड्राय करप चालू आसता. क्लीन बी जाली. एक 5-10 मिनटां. म्हाका घरा कडेन काम आसा आनी हो म्हाका हांगा वेटिंगाक दवरला. सो गाडी जाली की घेवन वता आमी. आयलें हांव घरा. हो येवना अजून. म्हणल्यार गाडयेचें क्लिनींग जें आसा पळय न्हू तें स्टार्ट आशिल्लें. गाडी क्लीन करताली. तर हेका म्हटलें हांव वता, तूं मागीर गाडी बी क्लीन करून जालें की यो. क्लीन म्हटल्यार क्लीन करून जालें तो बेश्टे कपडो मारता न्ही मागीर ड्राय करपा लागून भितरल्यान भितर सगळो कपडो जो आसा पळय तें मारतालें.
मागीर हाका म्हटल्यार हांव वता कितलो वेळ वेट करतलें अशें म्हणून एक 5 मिनटां हांव रावलें बील पेमेंट सगळं केलो तेणें मागीर हांव आयलें हालत पळयात केंसाची कितें जाल्यार ती हांव पावलें घरा कडेन कॉल करूं ना एका हांवें पावलें बी म्हणून गाडी काडली भायर येयलो काय खबर ना एक 5-10 मिनटां लागतले म्हणटाले ते हांव थंयच्यान हांगा पावता मागीर 10 मिनटां सुमार लागली आसतली 10 मिनटां मायज लागली आसतली येवपा येता आसतलो तर येयली गाडी पयली पार्किंगाक घातली सारकी आनी तुमकां म्हटलें अपडेट एक दिवया की हांव घरा कडेन पावलें आनी न्ही म्हाका न्ही भायर येतकीर एक गोश्ट म्हळ्यार एक हें दाखोवपाचें आसा तुमकां अनइमॅजिनरी म्हाज्या खातीर सो तें दाखोवपाचें भायर येयलें की याद जाता व्हिडिओ स्टार्ट करता पळय तेन्ना तुमकां सांगपाक दाखोवपाक यादच जायना तर आतां भायर आसतना पळयलें हांवें दिसलें म्हाका म्हणून म्हटलें चल व्हिडिओ कंटिन्यू करया आनी तुमकां दाखोवन बी घेवया दाखयता राव तुमकां न्ही यादच आसतलें फाटल्या दिसांनी न्ही सगळ्या कुंड्यांतल्यो माती जी आसा पळय ती काडून झाडां जी आसा पळय ती परत लायिल्ली सो गुलाबाचें झाड आसा न्ही तें कट करून हितून हांवें लायिल्लें कुंड्यान आजून एकय झाडां कोमरी जी आसा पळय न्हू ती येवना पळयात मावल्यांनी कितें केलां पळयात एकय हेका जेका हांवें लायिल्लें पळय तेका कोमरी येवना आनी ही हांगासर कुंडी खाली करून दवरली हांवें आनी ही कुंडी जी आसा पळय न्हू पोट हो बी खाली केल्लो वडोवपा खातीर आनी न्हू हेणें म्हाका म्हटलेली हितूंतली माती जी आसा पळय ती काडून घे आनी खाली कर तुका दुसरी कितें झाड लावपाक मेळटलें म्हणून सो हें न्ही गुलाबाचें हांगासर हें आशिल्लें मागीर हेच गुलाबा झाडाचें न्ही हांवें कट करून त्या कुंड्यान लायिल्लें आनी हें न्ही अशें करून हें पळय सुकलेलें जें आसा पळय न्हू तें आशिल्लें तें हांव काडटालें त्या दिसा दोनी सायडीच्यान म्हाजे कडेन कशें येयना जालें हें पळयात हांगासर कितलें सुकलां पळय हें सो तें काडटालें येयना जालें सो हांव येयना आनी त्या दिसा रात जाल्यार म्हणून तशेंच सोडलें नेक्स्ट डे पळोवया म्हणून मागीर म्हाका 1-2-3 दीस यादच ना आनी चवथ्या दिसा जेन्ना हांव एक कुंडी खाली करपाक गेलें पळय तेन्ना पयलें एका बारीक कोंब फुटलेलें मागीर म्हटलें कोंब फुटलें जाता जाल्यार पळोवया अशें म्हणून दवरलें हांवें पळय जाल्यार आतां पळयात कितलें घरघरीत कोंब येवन बरें झाड जालां पळयात एक्चुली वडोवपाक दवरलेलें सुकलां म्हणून सुकलेल्या झाडाक सुद्दां पळयात कशें कोंब येयला तें आनी जें झाड हांवें जावपाक जाय म्हण लायिल्लें पळय हांगा ताका आजून एक कोमरी फुटना हांव तुमकां दाखयतलें म्हण आशिल्लें की तुमी बीन अशें करून केन्ना सुकलेलें काडटात जाल्यार 1-2 दीस वेट करात आनी काडात की उदक घातलें की ना सुकलेल्या झाडाक बी अशें करून कोंब येवपाक शकता कितलें बरें जालां पळय गुलाबाचें झाड दोन कडेन तें आतां कुंडी तशी तिथं सारकी जाग्यार दवरूं जाय म्हाका आतां सो अनइमॅजिनरी अशें म्हाज्या खातीर तरी कित्याक की झाड सुकलां म्हणून हांवें काडपाक दवरलें हांव त्या दिसा ओडटालें कशें तें येना जालें मागीर आसूं म्हटलें मागीर पळोवया आनी तेन्नाच मागीर पळोवया म्हण दवरलेलें म्हणून बरें जालें नाजाल्यार आयज म्हाजे कडेन हें झाड आसनाशिल्लें आनी थंय बी जर सुकोन गेलें आतां तें लागूं ना जाल्यार बियेडच वयता आशिल्लें न्ही सो चलात पावलें हांव घरा कडेन हेका एक कॉल करून पळयता हो खंय पावलो तो येवपाक येयलो काय अजून थंयच आसा तो आनी व्हिडिओ पयलीं एंड करता चलात आयचो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता मेळटा तुमकां सगळ्यांक फाल्यां असोच आनी एक नवो इंट्रस्टींग असो व्हिडिओ घेवन तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाकात चॅनलाचे नवे आसाल चॅनल बी म्हजो सबस्क्रायब करा हेज्या मुखार तुमकां बरे आनी इंट्रस्टींग अशे व्हिडिओज जे आसा पळय ते येवपाचे आसा सो चलात मेळया फाल्यां तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय